त्याचे रिलेटिव्ह प्रवीण या सगळे present at the Mandre police station. The whole mob, whole villages and the neighbors and the relatives have come together to inquire about the death of Amar Bandekar, a young boy of 35 years old, who has been brutally, daylight, it was a murder on the beach. Arambol beach, which is known for tourism all over India. It's a lovely beach, tourists flock into large numbers, but today the life of common man is in danger. We have noticed that innumerable violence activities are taking place. The beach is no more safe for people. A family doesn't want to go on this beach because of today there are a lot of activities taking place in such a way the non-Goans are overpowering the Goans. Now who is responsible? Who is responsible for this death? A death means a person is gone. Today, tomorrow, investigation, whatever is done. Today, we have met PI. PI assured us that total investigation will be done and nobody will be left out. Today, they have brought about 8 to 10 people. 10 people mob come together and beat one local boy. You just imagine what type of violence is taking place there. And why government is not taking steps by routine patrolling or whatever. The beach is totally occupied by the shacks. The shacks have reached close to the beach. How are the people going to walk? Now today this incident, because this boy used to go regularly for walk in the evenings. And the evenings time when he saw some benches and all blocking the way, he just removed one chair and the repercussion is his death. Is it good? Now who is responsible for such things? There are incidents of been Sarpanch, ex-Sarpanch have been beaten in the past. Such things are happening when we have a full-fledged Mandre police station coming up recently, and yet these type of things are happening. The law and order has just collapsed. And government looks like they're not bothered about it. The MLA, the ministry should be worried about such things happening. Immediate action should be taken. We don't see anything happening. So right now, it is a law and order collapse, totally collapse. And we through all the neighbors, family members, friends, we have come together demanding justice for this boy. A family should be given justice. Okay, now interrogation is going on. We have got a word from PI. We respect him. We have received a word from him that total investigation will be done. Tomorrow, post-mortem will be conducted. We will come to know the exact picture. So we expect justice done to this boy and his family. Thank you. आम्ही मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर येयल्यात. आज तुमकां खबर आसा की आमचो शेजारी बाब अमर बांदेकर आज ह्यो डेथ जाला आनी त्याची आज जी मर्डर जाल्या पळय आरंबोल बिचाचेर ज्या शेकाचेर आज भायले सगळे जे आसात त्या भायल्या कामगारांनी लागून तेका 10-12 लोकांनी लागून तेका आज बडयला आनी एक 50 मिटराचेर धांवन वचून तो त्या जाग्याचेर पडून आज तेका मरण येयला. आज ही मर्डर जाल्ली आसा. आज दिसा ढवळ्या आमच्या लोकांक भायर फिरपाक सुद्दां आज भिरांत जाल्लो आसा. तेका लागून आमी आज हांगासर आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर PIक मेळपाक येयल्ले आनी PIक आमी मेळ्ळे. तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेंच्यांनी काही लोकांक अरेस्ट करून भायले हाडलेले आहात. तांकां कूक जावं वेटर अशे ते शेकाचेर जे काम करताले तांकां ते घेवन हांगा येयल्यात. तेन्ना आमी PI कडेन रिक्वेस्ट केल्या की आमकां CCTV फुटेज आमकां दिवची बेगिनात बेगीन अर्जंट. तेचे उपरांत सेकंड जो एक्यूज आसा तेका मर्डर सेक्शन हे तेका लावचे हे आमचे सेकंड आसा. आनी एकटो भितर ना तेन्ना ही केस एकट्याचेर रजिस्टर जायनासतना तेंच्या सगळ्यांचेर
जितले पळय भितर आसात 10 जाण असो 12 जाण असो तितल्यांचेर आयज ही केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तितले अरेस्ट जावपाक जाय अशें आमी एक PI कडेन आमी मागणी केल्या आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें चालू आसा तेन्ना तुमी भिवपाची गरज ना जे कितें आसा ते सगळे मर्डर सेक्शनूय लागतले तेचे उपरांत ते अरेस्टूय जातले सगळे आनी तांकां ऑलरेडी हांगा हाडून तेंच्यांनी सद्या अरेस्ट केल्ले आसात आनी अशें सगळ्यांक जे कितें आनी CCTV फुटेज जी आसा तेच्या वयरूय PIन आमकां सांगला की CCTV फुटेज तुमकां मेळटली प्रॉब्लम हे करपाची गरज ना तर आयज जे कितें हें चलना पळय आयज लोकलांक आमकां फिरपाक सुद्दां आमच्या लोकलांक आयज सेफ्टी ना आयज ते सगळे जमून येतात भायले लोक भायले शाखा चलयतात आनी ते एकामेकाक सगळे जॉयन आसात एकट्या कडेन कितें जालें काय बाकीचे शेतकाराचे बाकीचे स्टाफ धांवतात आनी ते सगळ्यांक अशें करून मारतात ताका लागून आमचे लोक आतां कोण वचपाक सुद्दां बिचार भियातात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा ताका लागून हांव मागतां की पुलिशेन आनी गोवोरमेंटान हेचेर खर एक्शन घेवची अशें परतून आनी कितें जावचें न्हू आनी हे परतून गोश्टी अशें घडच्यो न्हू इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां सद्या डेली वयता बिचार वॉकिंग वयता अशें दिसता की आमकां ताका फाल्यांच्यान भंय दिसता वचपाक ताका आमी हांव सदांच चंद्रसाक सांगता ताका अशें खूब घडटा हांचे चलांक सेफ्टी ताका अजिबात तरी अशें हें ना आमकां त्या बिचारीक हात लावपाक भंय दिसता की आतां हे फोन आमकां इन्सिडंट फोन आमकां त्या फाल्यांच्यान बिचार वचपाक भंय दिसता आमच्या गांवांतल्या बिचार वचपाक आमकां सेफ्टी ना अशें आमकां दिसता ते हेचेर पोलिसांनी कितें लक्ष दिवपाचो आनी गोवोरमेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचो आज अमर बांदेकर याची हरमल बिचाचेर मर्डर जाली ही वार्ता वाऱ्यासारखी सगळ्याक पसरली आमी तेन्ना हरमलान नासले पूण जेन्ना वार्ता कळ्ळी तेन्ना आमी धांवून ते बिचीर गेले जाल्यार थंयसर PI तेन्ना पावल्लो आनी बाकीचो तेंचो स्टाफूय पावल्लो आनी ते तांकां जे भुरगे ते हेचेर शेकाचेर आसले तांकां ते धरपकड करून व्हरताले पूण जी आयज घटना घडल्या ती खूब खेदाची आहा आनी आयज हरमल बीच हो सारको वायट नजरेन पळोवपाचो जाल्लो आहा की फर्स्ट टायम ही मर्डर घडल्या आनी अशें घडचें न्हू आयज बीच हो सेफ्टी ना हरमल बीच हो अगदी सेफ्टी ना ते जे शेकां घालतात ते शेकां बिचा मेरेन सगळे तेंचे बेंच पावलेले असतात तेंचे खुर्चे पावल्ले असतात आनी ते वाटेन जर कोण वचात जाल्यार ते ताका दहशत करतात तेन्ना हो अमर बांदेकर त्या वाटेन वयतालो अशें आयकूंक येयलां आनी तेणी फक्त ती खुर्ची हालयली वाटेर खुर्ची आहा ती हालयली म्हणून आयज तेची ही मर्डर जाली तर अशें आमचे हे लोकल आहात ते त्या वाटेन वॉकिंगेक वयतात आनीक कित्याक वयतात जाल्यार हेंकां ही सामके भिरांत जाल्ली आहा आनी लोकलांक तर भोंवपाक सामकें थंय कांयच ना ते वटेन गेल्यार ते दादागिरी करतात आनी बेंच तेंचे जे आसात जावं ते खाटी आहात ते सगळे बिचाक टच असतात आनी ते बिचार भोंवपाक लोकलांक कांयच चान्स ना जर विचारले जाल्यार ते दादागिरी करतात अशें आयकूंक येता आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे जे फिशरमॅन काय आहा हे आतां दिसा ढवळे जर मर्डर जाल्यार जाल्यार फिशरमॅन ते रातचे वयतात तांकां वयचेच पडटा पोटा पाणयाक लागून तेंची मर्डर करून हे खंय नात करून उडोवंक शकतात जर दिसा ढवळे जर हे घटना घडतात जाल्यार रातचे त्या वटेन जे आमचे फिशरमॅन आहात ते जर गेले आनी तेची एकाद्याची मर्डर जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आनी पब्लिकेन कितें करचें पब्लिकेन त्या बिचार वयचेच न्हू पब्लीक आयज सारको भयंकर भिरांतीन त्या वटेन वयता कारण ते बिचीचेर दादागिरी चलता म्हणून त्या वटेन पब्लीक कोण ट्युरिस्ट वचोंक शकना तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितली एक्शन घेवची आनी जे बीच खाटी बिचा मेरेन तेंचेर लागलेले आहा शेकांचे तेचेर बंधन घालचें आनी लोकल ट्युरिस्टांक जावं हेर ट्युरिस्टांक थंयसर भोंवपाक जे हे आसा बंधन आहा तांकां बिंदास भोंवपाक दिवचें आनी हेचेर जाता तितकी कारवाई करून जे आयज मर्डर घडलेली आहा तांकां सगळ्यांक मर्डराचें सेक्शन लावन तांकां सगळ्यांक कायमचे भितर उडोवचें आनी हे जे शेतकार आहात तांकां तेंचेरूय एक्शन घेवची आनी ह्या अमर बांदेकर हेच्या आयज मर्डर जाल्ली आहा ताका न्याय दिवचो हें हांव सरकारा कडेन मागतां सांग कितें आतां स्पॉटार आसलो तो म्हाका एक 7 सुमार एक फोन दिलो की आमचो एक मित्र अमर बांदेकर तो आमच्या म्हणजे आतां ना तो काही लोकांनी ताका बिचाचेर आमचे
रेस्टॉरंटातले एक म्हणजे कूक आनी वेटर्सांनी ताका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें. तेन्ना आमी बिचार येयल्ले, तेन्ना PSI बिचार आहले, ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहले तेंचे, आनी काही भुरग्यांक ते धरलेले तेंच्यांनी. तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आलो कितें जालें तें, भियाले सांगपाक. जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तांकां धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहलें ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत ताका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो आनी इमिजिएटली विदीन 2 hours PIन ताका धरलो. ताका लागून पयलीं PIकूय आनी ह्या पुलीस स्टेशनाच्या सगळ्या स्टाफाक हांव थँक्यू म्हणटा की बेगींतले बेगीन म्हणजे अशें 2 वरां भितर तेंच्यांनी कारवाय केली आनी तांकां आतां धरून हाडल्या. पूण आतां म्हाजी एक अशी एक परतून एक आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा की जे बीच शेक आहा तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आहा आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार. सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आयचो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला. की म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची आनी हांकां लायसन हांकां शेक घालूंक दिवचें न्हू. जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तांकां सगळ्यांची न्हू एकाच हे शेकाची, बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा. आनी हेंच्या फॅमिलीक तांकां कितें तें न्याय मेळोवन दिवचो आनी हेंचेर कारवाय करची इतकेंच मागता. सर आज का जो केस हुआ सर हरम्बोल में, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है सर? एक हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग अ पर्सन हु वाज ब्रॉट डेड एट PHC 2M. तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की. वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन इसके अंदर. इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया. हाँ सर. एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट. और उस लड़ाई के बाद से 1 पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज. तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं. द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली. और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है. सर और भी कोई इसके अंदर है नहीं, सर? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है. अभी तक इसके अंदर 1 पर्सन इज ओनली सीन एज फाउंड इन्वॉल्व. If there are more people found involved, we will take action against them. सर उसके ऊपर कोई वेपन्स का वगैरह अभी वार तक हुआ? कोई वेपन का ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है. हाँ सर. नेचर ऑफ इंजरीज देख के भी नहीं लगता है कि कोई वेपन यूज़ किया गया है. बाकी डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा रहा है. डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट सम वेपन वाज यूज्ड. यस When we will invoke, sir. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.